फाटल्या 10 वर्षात लोकांच्या ज्या मुळाव्या समस्यांचो सुटावो जावंक ना त्यो आमी सुटाव्यो करतले अशें आश्वासन हे वेळार पाटकरान दिलें. तुमकां सांगलें तशें कुडचडेच्या जनतेन ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा. अमित पाटकर म्हणटा तें बेश्टें नांव. सो कुडचडेची जनता ह्या फावट काँग्रेस पक्षाक कुडचड्यार निवडून हाडटली, हातूंत कांयच दुबाव ना. ताचो इश्यू आसा. बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज कुडचड्यार गेल्ली 10 वर्सां आमकां हेल्थ सेंटर ना. समज जर एक पेशंट कोणी जर तर एक्सिडेंट जालो जाल्यार एक्सरे काडपाक मशीन ना, बस स्टँड ना, आमकां मार्केट कॉम्प्लेक्स ना. सो अशे खुबशे इश्यू आसा जे गेल्ली 10 वर्सां हे आमदार फेल जाल्लो आसा. आनी आमी निवडून येतकीच आमी एश्युरन्स दिला की ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमी पयलीं जाग्यार घालतले. देव बरें करूं. मजगती आदल्या आमदाराचो वगत आतां सोंपला. आतां जी उदरगत करपाची आसा ती हांव करतलो अशेंय आश्वासन कुडचडे मतदारसंघाच्या मगो पक्षाचो उमेदवार आनंद प्रभुदेसायान कुडचडकारांक दिला. कितें केलें तेच्यात उलयच ना, कारण तेजे टायम सोंपले कडेन आसा. आतां कितें करपा तें हांव करतलो. मागीर जो हांव कुडचडेचो जो स्थायीक जाल्ले कारणान म्हाका कुडचड्याचे म्हाकाच खबर आसा ते लोकांक खबर आशिना. जे कुडचडे मतदारसंघाच्या जे 27,000 लोकांचे वोटर आसा ह्या वोटरांक जें जाय तें हांव करतलो. त्या वोटरांक घेवन मुखार वतलो.